Superintendent of Police Tikkam Singh Verma confirmed that the mosque has been sealed to maintain public peace and tranquility. He stated that the report was submitted on 12th and authorities acted to prevent further unrest. The SP clarified that the sealing is preventive measure and will remain until the situation is fully under control. The SP also revealed that another complaint was received today where a man alleged he was being threatened with murder in connection with a nearby Jama Masjid. Police have assured that this complaint will be thoroughly investigated and strict action will be taken. Addressing media queries, SP Verma said 4 accused were arrested yesterday while efforts are ongoing to trace and arrest the remaining accused whose name have been emerged during the investigation. The body of the deceased will be handed over to the family after post-mortem formalities. जब तक उसमें डिसीजन नहीं लिया जाएगा तब तक के लिए उसको सील रखा जाएगा। सर व्हाई दिस मस्जिद बिकॉज दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई थी मस्जिद में, मतलब जो भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो लड़ाई हुई जिसके बाद ये मर्डर हुआ या क्या हुआ, तो एक पब्लिक जो एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए मस्जिद को सील किया। रिपोर्ट वाज गिवन बाय पुलिस। हाँ, आज और एक कंप्लेन मैंने किया है कि ये इस पीछे जामा मस्जिद में वैसा ही हो जाएगा, उसका भी मर्डर हो जाएगा करके। नहीं, उसमें इंक्वायरी करेंगे हम लोग, कंप्लेन जो भी दिया है उसमें एक्शन लिया जाएगा। हुआ था उसमें इनके कंसर्न से अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट एक्शन के लिए मांग कर रहे हैं। सो कितने आदमी को आज अरेस्ट किया आप लोग? कल टोटल 4 को अरेस्ट किया था, बाकी लोगों की भी सर्च चल रही है। किसी नाम भी आया है इनका? किसका? और बाकी कौन है वो? बाकी लोगों का नाम है। तो बॉडी हैंड ओवर किया सब फैमिली को? अभी उसका पीएमई होगा उसके बाद। तो आज ये लोग क्यों मिलने आए हैं? इसी के कंसर्न के लिए कि क्यों ऐसा, मतलब जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको अरेस्ट किया जाए टाइम। नहीं, उनको अंदर से ये मैसेज आया, जिसको पकड़ा था वही मैसेज कर रहा है कि मारने की धमकी दे रहा है। वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने भी दी है, उसमें भी हम लोग इंक्वायरी करके उसमें जो होगा वो हम एक्शन करेंगे उसमें। द एक्यूज्ड इज द हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं। सर व्हाट आर द नेम्स हू आर बीन अरेस्टेड सो फार? आई गिव यू द नेम्स। जेन्ना दोनांक मर्डर जाले पळय तेजे उपरांत तो पुलीस कस्टडीन आशिल्लो। फातोर्डा आशिल्लो काय टावनान आमकां कांय खबर ना। आमी सगळ्यांनी स्टेटमेंट दिलें, स्टेटमेंट दिवपाक जेन्ना गेले पुलिसां वची तेणें म्हाका नेक्स्ट नंबर तुजो म्हणून म्हाका सांगला। मागीर आमी गेलो पळय ते जातकूच आमी मागीर घरा कडेन गेले स्टेटमेंट घेवन पुलिसां वची। मागीर सकाळी फुडें अर्ली मॉर्निंग 7:57 तो पुलीस कस्टडीन आसतना आमकां मॅसेज येता पर्सनल मोबायलांचेर की म्हणून आपल्या भुरग्यांक थंय त्रास केले जाल्यार आपूण काय लायफ टायम भितर व्हरपाना, आपूण बेगीन भायर येतलो आनी तुमकां सगळ्यांक दाखयता म्हणून पर्सनली नंबराचेर आपल्याक तेगे पर्सनल नंबरा वयल्यान फोन हे केला, मॅसेज केला। सो ती आमी स्क्रीनशॉट काडून एसपी फुडें आयिल्ले। काल एक तर आमगे भुरगो मेला आनी हो मारलो मनीस थंय भितर पडोवन भितरल्यान आमकां जेन्ना मोबायल आपल्या पर्सनल नंबर पुलीस स्टेशना भितरल्यान जेन्ना आमकां मॅसेज केलो, साहेब म्हणल्यार आमकां हे कितें चलता। सो आमकां एसपीन खूब कॉपरेट केलें आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलां की म्हणून जे कोण ड्युटीर आशिल्ले तांकां आपूण सस्पेन्शन आतांच्या आतां काडटा आनी हेज्या उपरांत सुद्दां विदीन जे रिमेनींग एक्यूज आहा विदीन 48 आवर्स आपूण तेणें सगळ्यांक अरेस्ट करता म्हणून। सो तुम्ही आता बॉडी तेगी घेतली ना? बॉडी म्हणल्यार आमी बॉडी हांगा हॉस्पिटलांतल्यान आमी घरा कडेन वतले, फ्युनरल करपाना आमी, तांकां तें सांगलां। जेन्ना म्हणल्यार आमकां सगळे एक्यूज मेळपाना तेन्ना म्हणल्यार आमी हें करपाना, कित्याक आमी एटलिस्ट हें करताले फ्युनरल कोणा पुलिसांचे आश्वासनाचे, पुलिसाच्या कस्टडीन रावन आमकां हें करता, धमकी दिता। आनी पुलिसांच्यान आमी स्टेटमेंट घेवपाक पुलीस सुद्दां तांकां ते सुद्दां म्हणटा, पुलीस ते सुद्दां आमकां सांगतले हय बाबा तेणें धमकी दिल्या म्हणून, तेंचे उजिरूच धमकी दिता। आनी पर्सनल मॅसेज आयला न्हू तेगेले आमकां। काल तो मर्डर जाल्लो तेन्नाय पुलीस आशिल्ली आनी आयज तेणें पुलीस कस्टडीन रावन आमकां मॅसेज केला, म्हागे डॅडीक मॅसेज येयला तुका दाखयतलो कितें आहा तें म्हणून। ना, एसपीन आमकां त्या बद्दल आमकां फूल कॉपरेशन दिलां आनी तेणें सांगलां की PI सुद्दां आपूण थंयच्यान काडून दुसरो इन्वेस्टिगेशन PI घालता आनी ते कोण कॉन्स्टेबल ड्युटीर आशिल्ले तेका गार्डाक लागून तांकां आपूण सस्पेन्शन काडटा म्हणून तेणें आमकां सांगलां। आता तुम्ही बॉडी घेतले काय? आमी हांगाच्यान एक्सेप्ट करतले बॉडी घेता तुम्ही? हांगाचे कित्याक तेका आतां आमकां फ्युनराचे रेडी करपाक सो आमी ते घरा कडेन वचून तेका रेडी करून पूण आमी खबरस्ताना व्हरपाचें ना, आमी थंयच रावतले। कितें तें अजून मोडे हें करतले, सगळे मिडियाक घेवन येतले, तुमी सगळे येवपा जाय येयल्या पयलीं येवन आमी प्लीज थोडी एक तुगे डॅडी कमिटीन आहा? ना तुगे डॅडी कित्याक हें जालें तेणें खबर ना, ते मागे डॅडी न्हू तो, हांव गेल्लो म्हणटा तो, हांव तेगे भुरग्याक सुरी धरली म्हणटा, थंय 24 hours पुलीस आहा तेजे घरा भायर, हांव तेजे घरा कडेन घेवन वचूना काय ना, आमी पुलीस स्टेशनार हॉस्पिटलान ना, आमी आमगे भुरगो मेलो म्हणून आमी पळयता।
तो सांगता हांवें सुरी धरला येवन आमकां धमकी दिवन मेसेज करता तुमकां दाखयतलो पुलीस कितें करताले त्या टायमार तो भितर आहा न्हू पुलीस कस्टडी ना ताका जेवण येता आमी काल ते आज पर्यंत काय जेवना काय ना ताका जेवण येता सगळें येता कोण पळयतलो तें सगळें कितें करता पुलीस त्या टायमार कोण पुलीस आशिल्लो ते ड्युटीचेर तेगे बक्कल नंबर सगळें आमकां जाय स्ट्रीक एक्शन जाय आमकां नाजाल्यार आमी ओगी रावपाना आतां एक जालो आनी हेजे फाटल्यान आनी जातले हावजी मोडान नाजाल्यार आमीच उजो घालून मरतले लास्टाक नाजाल्यार हावजी मोड उजो लायतले ना अशें जावपाक जायना न्हू कितले म्हण हें करतले लायक आफ्टर द मर्डर विदीन 12 hours का 6 hours ऑल एक्यूज हॅज बीन अरेस्टेड म्हणून घातला प्लीज मिडिया कडेन तुमचे कडेन मागता आमकां अशें करनाका कित्याक तुमकां आमी कितें जाता तें आमकां सांगता पूण एटलीस्ट आमकां ते फॉल्स इन्फॉर्मेशन तरी घालनाका आसा आमचे कडेन स्क्रीनशॉट मारून दवरला आमी ऑल एक्यूज हॅज बीन अरेस्टेड म्हणून आज पासून सांगला आनी एक अरेस्ट करपाक उरला म्हणून हय उरल्या सांगता तेणें आनी टीम रेडी करून तेणें धाडलेली आहा म्हणून सांगता आनी आमी तांकां हेंय सांगला थोडे एक्यूज जे आमी नांव केला काल राती ऑनलायन आशिल्ले ते सगळे आनी आमचो स्टेटस तुम्ही कितले एक्यूज आसता म्हणटा तितून भितर तेंगेली गँग आहा तेंगे दवरलो म्हणटकूच तांकां फोन समज ना कितले आसता अंदाज तुमकां 10 ते 12-15 जाण आसात तेंगे आसा 10 ते 15 हय हय तेंगे 15-20 दिसाच्यान तेंगे प्लॅनिंग चालू आहा रात भर अल्ताफ आनी तितले नांव तुमी दिले कडेन सगळे नांव दिला आमी सगळे चलयताले सगळे घेवन लफडे करतालो ते मास्टर माइंड आनी तेगे भाव आहा पळय तो चड लफडे करपा मुखार तो पयलीं येतालो पूण ताज मकानदार महबूबालो भाव तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर